पणजेच्या जुंता हावजान खूब विभागां आसात, पूण एक लेगीत टॉयलेट सारको ना. गेले 8 दीस जाले लिफ्टान काळोख आसा. लिफ्टीन सगळे कर्मचारी यो वच करतात, पूण ह्या लिफ्टीचेर मात कोणाचेच लक्ष ना. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट. जुंता हाऊस ही पणजेची बरीच पोरणी आणि फामाद इमारत. ह्या इमारतीत चडशी सरकारी कार्यालयां आसात. सिव्हिल रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ह्या सारखी महत्वाची कार्यालयां हे इमारतीत आसात. इतलेच न्हय तर वुमन कमिशनाचे कार्यालय लेगीत ह्याच इमारतीत आसा. पूण ह्या इमारतीची अवतिकाय पळयत जाल्यार कोणूच ही सरकारी कार्यालयांची इमारत म्हणचो ना. ह्या 7 माळी इमारतीत लिफ्ट आसा, पूण ह्या लिफ्टीन आशिल्ली लायट मात फाटले 8 दीस जाले पेटिल्ली पळोवंक ना. देखून हांगासर आशिल्ल्या महिला कर्मचाऱ्यांक लिफ्टींतल्यान वचपाचो भंय दिसता अशें तांणी गोमंतकाच्या प्रतिनिधीक सांगले. ह्या इमारतींतल्या कर्मचाऱ्यांनी हे विशीं कागाळ करून लेगीत हांगा कसलीच सुधारणा जायना. इतलेच न्हय तर हांगासर आशिल्ल्या शौचालयाची लेगीत सामकीच अवतिकाय जाल्या. दारां मोडल्यात, शौचालया भितर सगळे कडेन उदक साणिल्ल्यान शौचालय बुरशें जालां. एकूणच पुराय इमारतीक सुदारणेची गरज आसा. ही सरकारी इमारत, ताची अवतिकाय ही अशी. सरकाराकूच जर सरकारी इमारतींची जतनाय घेवपाक जमना जाल्यार सुंदर गोंय, सोबीत गोंय कशें आनी कोण करतलो? गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार.